टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयांत बायलां आनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उप्रासला गंभीर प्रस्न। गोंयांत फक्त 3 म्हयन्यांत 34 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां जाल्यात नोंद। जुवारी नगरात दुचाकी आणि टँकर हाचे मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। बिट्स पिलानीच्या 26 वर्साच्या विद्यार्थ्याक आयले आगताक मरण, जाल्यार दुसरो तरणाटो जाला गंभीर जखमी। गोंयभर तशेंच मडगांवच्या आर लेडी ऑफ दी स्नोज इगर्जेत आनी होली स्पिरिट इगर्जेत व्हडा उमेदीन मनयलो पाम संडे। मिरवणूक आनी प्रार्थनेन पवित्र सप्तकाची सुरवात। आशिर्वाद घेवपाक लोकांनी केली गर्दी। बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार थारला अपयशी, काँग्रेसीचो आरोप। कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरण बायलां तशेंच चलयां आड वाडपी गुन्यांवाचेर महिला काँग्रेसीन काडलो मोर्चा। टिवाय वाडो कळंगूट कॅसिनोत जुगार खेळपाक आयिल्ल्या गटां मदीं वाद जावन एकल्याचो केलो खून। इश्टानूच केलो इश्टाचेर सुरयेन हल्लो, सध्या दुबावीत आसा फरार। आनी फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर रितेश गितेश आनी भाटीकारा मदीं चल्ल्या अटीतटीची लढत। प्रचार चल्ला नेटान, लोकांच्या हातान उमेदवाराची शेणी। SIRचो उमेदवारांक बसतलो फटको, लोकांची नदर केंद्रीत। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत बायलां आनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात। जानेवारी ते मार्च मेरेन फक्त 3 म्हयन्यांत 34 प्रकरणां नोंद जाल्यात। ह्यो जायत्यो घडणुको उसरा उजवाडाक येवपाक लागल्यात। देखून नोंद जावंक नाशिल्ल्या प्रकरणांची संख्या खूब चड आसा, असो भंय निर्माण जाला। पळोवया हे सगळे प्रकरण कितें तें ह्या अहवालांतल्यान। गोंय राज्यात परत एक फावट बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार आयला। जानेवारी ते मार्च या 3 महिन्यात बायलां आणि चलयांकडेन लैंगिक अत्याचाराचे 34 प्रकरणे सापडल्यात। या प्रकरणात 10 बलात्कार, 8 छळ, अल्पवयीन चलयांचे अपहरण करपाच्यो 13 आणि बायलांक जबरदस्तीन शिंदळकी व्यवसायात दुखलपाच्यो 3 प्रकरणां आसात। म्हणल्यार दर म्हयन्याक सरासरी 11 मारपेटेच्यो केशी घडत आसात। कुडचडेंतल्या अल्पवयीनचेर लैंगिक अत्याचार करपाची केस अजून चालू असताना बड्डेतल्या एका शॉपिंग सेंटरात 62 वर्सां पिरायेच्या दादल्यान 2 अल्पवयीन चलयां मुखार अश्लील कृत्य केल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयली। धक्को दिवपी गजाल म्हणल्यार जायत्यो केशी वर्सान वर्स चेपून दवरपाचो यत्न करतात। कुडचडे प्रकरणातले अत्याचार 2023 वर्सा जाल्ले, पूण ते आता उजवाडाक आयल्यात। समाज वावुरप्यांच्या मतान पुलिसांकडे नोंद जाल्ली केशी फक्त हिमखंडाची तोक आसून प्रत्यक्षात अत्याचारांची संख्या चड आसूं येता। खास करून 9वे ते 11वे मेरेनच्या चलयांक सोशल मीडिया वरवीं फोटोवपाचे काम उजवाडाक येवपाक लागला। स्नॅपचॅट आणि इंस्टाग्रामाचेर इश्टागत जोडून तांकां लग्नाक लोबयतात आणि मागीर शोषण करतात। तज्ञाच्या म्हणण्याप्रमाण अशा सगळ्या प्रकरणाची नोंदणी पोक्सो कायद्या खाला करची पडटली। तशेंच अश्यो घडणुको उजवाडाक आयल्यार कागाळ करप सक्तीचे करपाची गरज उक्तायला। गोंयांत वाडत वचपी अत्याचार घडणुकांक लागून बायलांची सुरक्षीतताय धोक्याक सांपडल्या आणि ताचेर प्रशासनान गंभीर लक्ष दिवपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयभर तशेंच मडगांवच्या अवर लेडी ऑफ दी स्नोज इगर्जेत आनी होली स्पिरिट इगर्जेत पाम संडे व्हडा उमेदीन मनयले। हजारांनी भक्तांनी इगर्जेत वांटो घेवन देवाचे बेसांव घेतले। तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या दुख्खाचो, त्यागाचो आनी बलिदानाचो भक्तांनी उगडासय काडलो। पळयात। प्रितीच्या भाव भयणींनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्नाच्यान दणवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कोडयांनी आमची खारजा तयार केले उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जालो आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमयाचेर पास्काचो गूट सबरमूक सुरू करता। हो गूट म्हणल्यार ताचे कॉस्ट मरण आणि पुनर्जीवन तो
शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेम शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी मोहिमेंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिद्या बाबार्थान आनी भक्तीन थारोवन दितेल्या ह्या प्रोग्रेसाचो उगडास करून सोमण्याचे फाटल्यान वचून या. आनी केरी भाशेन सुवातेर 50 वरां आमी केल्यात. 50 समुदाय आसलेल्यो एक येवन ही तयारी केल्या. आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारोह सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताचे पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेवून जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन तारोवन दितेल्या ह्या प्रवेशाचो हे पुरसांवाचो उगडास करून सोमयाच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावोवंक आमकां फावो कर. जशी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. गोंयांत बायलांचेर वाडपी अत्याचार आनी कुडचडेवेल्या सेक्स रॅकेटाच्या प्रकरणा वयल्यान महिला काँग्रेसीन मोर्चा काडलो. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान अपेशी थारला. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणांतल्या पिडितांचो आंकडो 100 परस चड आसपाक शकता. देखून ह्या प्रकरणांत महिला बाल आयोगान खर भुमिका घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच शिक्षण खात्यांत पिडीत चलयेचें कावन्सिलींग करचें अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. कालसून 3-4 दीस तुम्ही नॅशनल मिडियाचेर पळयतले गोवा 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 अशें आयकपाक येता. गोवा आनी भाजप के नेता अशें आयकपाक येता. तर पळयलां आमी आतां हालीं कितें केस घडला ते मोठो स्कॅन्डल आनी आमी म्हणूंक शकता एक मोठो कांड जाल्लो आसा कुडचडे वाठारांत. आनी त्याच निमतान आमी पयलीं प्रेसाक मिडियाक तुमकां अड्रेस केल्ले. पण आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अलॉंग विथ काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष अमित पाटकर हांगा आमी जमलेली आसा की आमचो आवाज उठोवपाक जे हे रायज इन क्रायम अगेन्स्ट विमन आनी चिल्ड्रन आमी 2014 पासून आतां पळयल्यार ऑन एन एवरेज दर म्हयन्याक 2 मर्डर आनी 9 रेप जायत आसा. हे फक्त रिपोर्टेड दर म्हयन्याक. सो हे कंडेम करपाक आमी आयचो ह्यो मोर्चा काडलेलो आसा. आनी एक आमी पळयला जेन्ना हे रायज इन क्रायम जाता सरकार जे बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा तांकां कशेंच महिलेंचे भुरग्यांचे हे जे क्रायम वाडलेले आसा तेजे कांयच पडून गेल्लेले ना. त्या दिसा 2 दिसा पयलीं भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक तेंच्यांनी म्हटले की आमी विचार करतात जो अक्युज्ड आसा तेजे आवय बापाय बद्दल विचार करूंक जाय. हांव कितें म्हणटा अक्युज्ड एकटो आसा तेणी 30 नाबालिग चलयांचेर लैंगिक अत्याचार केला. त्या 30 चलयांच्या आवय बापायचे तुका विचार येयना. तुका एकूच तुमचो भाजपचो नेतो इन्वॉल्ड आसा म्हणून तुम्ही तांकां प्रोटेक्ट करूंक शकता. कळंगूट खून प्रकरणात पोलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून एका दुबावित आरोपीक अटक केल्या. मध्य प्रदेशातल्या कोमल बरस्कर पिराय 28 हाका पोलिसांनी ताब्यात घेतला. कॅसिनो संबंधित वादाक लागून हो खून जाला असो दुबाव आसा. पळयात. रिपोर्ट जाल्या त्या रिपोर्टांक आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्या. जो मनीस मेला ताचें नांव आसा राजभर रवी नारायण रामदर्शन भाई.
ही इज फ्रॉम गुजरात, सुरत. आणि हे लोक, हे 4 जण लोक ताचे फ्रेंड्स गोंयान मुंबयच्यान आयिल्ले फ्रॉम डिफरंट डेस्टिनेशन. तांकां खंय तरी काजिनोन काम सोदपाक. सो तांचे ताजे एकट्याची मिसेस आसा तेजे बद्दल कितें तरी अशें तशें उलयलो. तिका आपल्या मोबायलाचेर पळोवपाक जाय आनी कितें पळोवपाक जाय अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना एक्युज्डाक राग आयलो आनी तांचे भितर आर्ग्युमेंट्स जाले. आर्ग्युमेंट्स जातकीर ती ताच्या रुमान तांची पयली झगडी जाली स्टार्ट आनी दे आर फॉलोड इन फ्रॉम बिहायंड अप टील द स्विमींग पूल. आनी थंय पावतकीर ताणें मेन जो एक्युज्ड आसा ताचें नांव जावन आसा कमल बरस्कर, 28 वर्सां. आनी ताका ताच्या छातयेचेर सुरी तोपून ताची मर्डर केली. ह्या एक्युज्डाक आमी अरेस्ट केला. कलंगूट पुलीस स्टेशन लोकांपान तो आसा. ताजो फुडलो रिमांड आमी घेवन मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरतले. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत राजकीय समीकरणां चडांत चड रंगीत जायत आसा. भाजपा, आप आनी काँग्रेस पक्ष हांचे मदीं 3 वटांनी अटीतटीची लढत चालू आसा आनी ताचो परिणाम समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गाच्या मतांचेर आदारून आसतलो. आता कोण वेंचणुकेंत बाजी मारतलो, कितल्या जाणांक SIRचो फटको बसतलो हाचेर आता पुराय गोंयच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत अंदू खर सर्त दिसता. आमच्या सर्वेक्षणाच्या मतान फोंडा मतदारसंघात ST समाजाची सुमार 1,800 मतां, OBC समाजाची 7,500 मतां आणि भंडारी समाजाची 5,500 मतां निर्णायक थारतली. हे पोटवेंचणुकेंत सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेश नायक भाजपा कडल्यान मैदानाचेर पावला. ताका प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेचोय तेंको आसा. देखून गोविंद गावडेचो SC समाजाचेर कितलो प्रभाव आसा ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. बामण भटांकडेन प्रचार करपाक मंत्री सुदीन ढवळीकर आसा. तशेंच मुस्लिम आनी क्रिस्तांव मतदार खंयच्या पक्षाक कौल दितात हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. आता गोविंदाच्या नेतृत्वा खाला आनी मंत्री सुदिनाच्या नेतृत्वा खाला रितेशाक कितली मतां मेळटली ते पळोवपाचें. मजगती आप पक्षातले गितेश नायक आनी काँग्रेसीचे केतन भाटीकार हे रिंगणात देवल्यात. जाल्यार काँग्रेसीचो केतन भाटीकार जो ह्यान आदी लेगीत सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या विरोधात रावन काटेकी टक्कर दिल्ली तो आता रवीच्या पुताक हारोवपाक यशस्वी जाता काय ना आनी केतन खुद्द सारस्वत समाजाचे कितली मतां हाडटा ताचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक 14,189 मतां मेळ्ळी जाल्यार काँग्रेस 8,592 मतांनी फाटी आशिल्ली. पूण अंदू SIR मतदारांच्या संख्येत बदल जाल्ल्यान आनी सुमार 4,000 नांवां वगळायल्या उपरांत वट्ट मतदारांची संख्या 28,000 जाल्या. आता सध्या फोंड्याक कोण बाजी मारतलो, कोण हार खातलो, लोक कोणाक भोवमतान कौल दितलो, सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाची लेगसी ताजो पूत रितेश मुखार व्हरतलो काय, भाटीकार मोगोवपाचो शिव सोडून काँग्रेसीचो हात धरला तातूंत लोक खोशी आसात वय, आपाचो पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक जो आतांच वेंचणुकेच्या रिंगणात देवला ताचेर लोक विस्वास दवरून भोवमतान ताका वेचून हाडटले काय, फोंडेचो फुडलो पात्रांव कोण, लोकांची मतां कोणाची गेम करतले हाचेर पुराय गोंयच्या लोकांचे लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पा आड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोशण फाटी घेतलें. मडगांवकाराचे दोळे उगडपाक केल्या ताच्या यत्नाक यश आयलें. मडगावच्या उदरगती खातीर हांव सदांच मुखार रावतलों अशें ठाम मत तांणी उक्तायलें. पळयात. फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें. 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना. स्टोरेज बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता हें कोणाक खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील कोणाक गॅदर हांगा करनासतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो आनी म्हाका दिसता ती हांवें मेसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केलें ज्याचें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें आनी म्हजी आज ड्युटी
मडगांवकारांक इन्वॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें. कोणूय गोंय भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनांत ट्रू स्टोरी बांदल्या इतलें शाणें काय म्हणटा तूं आमकां आसतलो. म्हणटकच आसतलो तो कोणाक आसतलो लोकांक, कित्याक म्युन्सिपाल्टी लोकांची, सरकार लोकांची, पंचायत लोकांची, आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें फसता. आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना, नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले. तें जावंक पावलें ना, कित्याक विरोध जालो, लोक शाणो जालो, लोक शिटूक रावले बदल, लोकांनी आवाज काडले बदल आनी लोकांनी विरोध केले बदल ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना. जागृताय जाले वाडोवया, दुसरो एक मार्ग आसा. तेन्ना आतां ताणें हो उपास थांबोवचो आनी ह्या प्रकरणाचेर हो इश्यू जो आसा तो लोकां कडेन सोडचो, लोकांनी ते विशीं जागृताय करून फुडें सरचें. I hear that this place is being conducted for many illegal activities. It is occupied by loiterers and vagrants, and even people who solicit. This is intolerable. What is more, these people then here robberies, they break into houses, and these citizens of Margaon live in fear. There's no police bandobast, I'm told, after in the night hours. So it's a free for all. The Margaon citizens live in fear, so I request that more police bandobast should be there. मडगांव MMCचे चिल्ड्रन पार्क सामके वायट स्थितींत आसा. ल्हान भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्लीं उपकरणां आनी हेर सुविधां कडेन संबंधितांक पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच वेळाच्या वेळार देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी खेळपाक येवपाचें बंद केलां. उद्यानांतल्या उदकाच्या फावंटनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन चिल्ड्रन पार्क बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो पळय गार्डन आसा तें आगा खानान डोनेट केल्लें 1959 जेन्ना गव्हर्नर वासेलो डिसिल्वा आशिल्लो तेन्ना डोनेट केल्लें. आनी आतां ताजी परिस्थिती पळय, हांगा उदक ना, सगळीं सुकलां, कारंजाची कांय ना, कांय टी पडटाले बऱ्यो, देखून हाजी परिस्थिती कांय ना. आनी लोक हांगा बायलो सोंपल्यो, रातचे तुगेले हांगा पासय वॉकिंग करपा येताल्यो, ते एक तुगेली लायट ना, एक तुगेली लायट पेटना. आनी इतलेंच हें करपा सोडून रेस्टॉरंट घालता, ग्रावंड प्लस घालता, खंयची मोडून दुसरी घालता. त्या गार्डनाक वर्करांक रूम बांदता जेवपाक, तांकां घरा कडेन जेवण नाजाल्यार चेअरपर्सन जावं कोणीक आपल्या घरा कडेन दिवच तांकां जेवण व्हरून, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण एक ग्रीन झोन आसा, हांगा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर येवपाक शकना. ओन्ली स्विमींग पूल ना झोपाळे बी असले कितें तें घालपाचें. पयलीं हांगा आमी ल्हानपणा येता आसतना हांगा कासव आशिल्ले, सोंशे आशिल्ले, मानगी आशिल्ली. आतां उदक सुकलां, उदक ना तातूंत, कारंजा आनी कांय चलना. झाडां बी बरी मेनटेन केल्या, पूण ही मेन पळय आसा तें म्युन्सिपाल्टीन तांकां फॉरेस्टां दिलां, तांचे कडेन म्युन्सिपाल्टीन नजर दवरपाक जाय. हें कितें सगळे फिक्चर्स तुगे चोरून व्हेले कोणें. चारी वटेन अशें आशिल्लें, पासय मारपाक बरें जातालें, कित्याक भायर ट्रॅफिकाक खूब रिस्क आशिल्ली, एक्सिडंट बी जायत म्हणून जाणटेली बायली बी येता चडश्यो 6:30 येता. पूण हांगा लायट एक खूब पेटना. सगळें मुद्दे हांवें पयलीं मांडल्या, पूण परत एकदां सांगता, मेंटेनन्स झिरो. हांगा खुबशे मडगांवकार म्हाका मेळपाक पावले आनी दे आर इन शॉक टू सी द सिच्युएशन. ज्या तरेन सरकारान दुर्लक्ष केलां. आतां तुमी थंय फावंटन पळया, वॉटर बॉडी जाका आमी म्हणटा, पळया थंय एक मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड, थंय भितर एक कितें लायटीचो असो एक अरेंजमेंट दिसता, टोटल फूल ऑफ कळम, आनी ताजे ते मोजायक टायल,
खबर ना सादें काम हें एक इन्स्ट्रक्शनाचेर एक बरे तरेन मेंटेन करून डे टू डे समज जर मॉनिटर केलें एक प्रसन्न वातावरण मडगांवकाराक परत मेळटलें आनी एक लायटी काल हांवें जें पळय वातावरण पळयलें हें म्हाका दिसता रातचें सरकार गार्डन काळखान दवरपा सोदता कित्याक खुबश्यो इल्लिगल एक्टिविटी जावं न्ही म्हणून एक लायट ना म्हाका कळना कितें गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार एक सरकाराचो और मडगांवच्या आमदाराचो और म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सनाचो म्हणल्यार ह्या गार्डनाचेर तांचो कितें ते दुश्मान काय म्हणून अशें दिसता ते पावल्या तरी भितर एक भितरल्यान दुखता हें पळयल्यार विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. हांव वेगळे मुद्द्या खातीर हांवें बशिल्लो गार्डनाचे हांवें हाजे पयलीं इशू काडल्या पूण आतां काल अशे तरेन समज जर एक रावंड मारलो भुरगीं येना हांगा भुरगीं भितर येना पेरंट्स हांगा भुरग्यांक घेवन भोंवनात हांगा येता ते बोलतेच लोक कितें चल्लां. दिवचलच्या वाळशी बोड्डे वाठारांत पायपलायन फुटून फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान उदकाची नाशाडी जायत आसा. ही पायपलायन दुरुस्त करपा कडेन आडनदर जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. गोंयांत आदींच पिवपाच्या उदकाचो उणाव आसा. कांय वाठारांनी बिलां टायमार येता मात उदक येना अशेंय पळोवपाक मेळटा. वाळशेच्या पेन सर्कल वाठारांत फाटलीं सुमार 2 वर्सां जालीं उदकाची पायपलायन फुटून उदक गटरांतल्यान व्हांवून वता. ही पायपलायन नेमकी खंय फुटल्या तें कळना मात रस्त्या पोंदाक फुटल्या आसूं येता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. पेन सर्कला कडेन आशिल्ल्या गटरांतल्यान उदक व्हांवून ते पडींग पडिल्ल्या लागच्या शेतांनी व्हांवून वता अशें थळाव्यांनी सांगलें. संबंदीत अधिकाऱ्यांक साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. फकत पोकी आश्वासनांच मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच बेगोबेग हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केल्या. एक पायपलायन आमची वाळशी बायपास रोड आहा पळय पेन सर्कल थंय हे पायप मदीं मेन रोडार फुटलेले आसा. 2 वर्सां जाय दिली आमी सगळे येवन दाखयल्ले हांवें तांकां हे अशें पाणी व्हांवता म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें नवीन पायपलायन आमी घालतले तेन्ना ती ओल्ड पायपलायन आहा ती आमी बंद करतले. आयज पर्यंत ते बंद करून पावलेच ना आनी हे पाणी अशें वेस्ट जायत आहा. पिवपाचें पाणी हें म्हाका तेंच्यांनी सांगलें म्हाका तेन्ना आतां मदीं रस्त्यार हुंके मारूंक जायना म्हणून. आतां परत आयज गोमंतकाच्या पेपरार येयल्ली आहा बातमी की 15 काय 16 मे पासून बंद रस्ते बी खणपाचे ना. तेका लागून हांव विनंती करता की आतांच ते काम आसा पायपलायन फुटल्या मदीं मेन रोडार ती हेंच्यांनी दुरुस्ती करची. मागीर ती दुरुस्ती करपाक टायम नासतलो. पण तुम्ही कोणाक कळोवंक ना. आमी ही जी हाडून दाखयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें ह्या घरांनी पाणी चडा नासलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें ती पायपलायन फुटला तेका लागून तें पाणी चडना. मागीर ताका उपाय कितें जाल्यार दुसरी नवीन पायपलायन आमी घालतली ती तुमकां आमी सप्लाय दिता आनी ती तेंच्यांनी सप्लाय दिल्या उपरांत म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें ती दिल्या उपरांत रोखडेच आमी ते पायपलायन वयर बंद करता. खंय तरी तांकां जाणा ते बंद करूंक जाय पूण आयज पर्यंत ते बंद करिना आनी कोण तांकां सांगल्यार ते येवन पळोवंकूय तयार ना. दिसाचे दिसा वेस्ट जायता देड वरां 2 वर्सां जाय दिली वेस्ट अशेंच व्हांवता आनी ते गटराचेर येयल्ले कारणान कोणाक दिश्टीच पडना. येता पळय हे शेतान वयता कितले केदे व्हडलो सोद आहा तो पळय. पेन सर्कला कडेन ते फुटला तेका कितलेदा कंप्लेन दिली येवन पळोवन वयता मिस्टेक मेळना म्हणून वयता. आनी आमकां उदक मातशें कमी येता घरान खावपाक हें जालें जाल्यार झाडांक कमी येता झाडांक कमी जाल्यार खावपाक कमी येता. तुज्याची मागणी कितें आसा. मागणी कितें करचें न्हू तेंच्यांनी सारकें मातशें. आनी हें उदक बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता लोकांक उदक मेळना आनी बरें उदक अशें पिड्ड्यार जाता ती खंत जाता न्हू. कितले तेंप जालो हे अशें व्हांवता. 1.5-2 वर्सां जालीं अशेंच व्हांवता कोण पळयत नाही का. कळत ना. तुमी कंप्लेन बी केल्ली. कंप्लेन केल्या कंप्लेन करून ते पळोवन सुद्दां गेले म्हटल्यार तांकां मिस्टेकी मेळना म्हणटा. गट्ट कितूनसून व्हांवता गटारांसून आनी गटारांसून येयल्या कारणान बरें कोणाक कळोंक ना पयलीं. आमी म्हणटात नळाक उदक कमी येता हे कोणी पळयलां वयर फातरी घातल्या न्हू खूब दिसांनी अशें कोणाक ते दिश्टी पडले ते. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या अधिकार क्षेत्रात आशिल्ल्या ओल्ड मार्केट सर्कल वाठारांत जुगार उक्तेपणान चलता अशो धक्को दिवपी म्हायती उजवाडाक आयल्या. हाका लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जाला आनी पुलिसांच्या कृतीचेरूय प्रस्न उप्रासतात. पळयात.
फोंड्या पोटवेंचणूक जावची न्हय म्हूण अंकिता कामत हिणें उच्च न्यायालयात दाखल केल्ले याचिकेचेर तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डिमेलो न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. वर्सभरा भितर विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा, देखून आतां पोटवेंचणूक जावन कांयच फायदो ना म्हूण अंकिता कामतीन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 24 तारखेर हे याचिकेर सुनावणी जावन वेंचणूक अधिकाऱ्यान हे खातीर थोडो वेळ मागिल्ल्यान सुनावणी 30 मार्चाक दवरल्या. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.